नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चमकेल खबरो। कोलवा मुंगुला उपरांत मडकय जालो फारपेट, देवादयेन कोणाकूच जाली ना दुखापत। गाडयेचें मात लुकसाण। फारपेटीच्या दुसरे घडणुकेक लागून कायदो वेवस्थेचेर उप्रासला प्रश्नचिन्ह। गँगवॉर आणि व्हडल्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वांटेकार आशिल्ल्यांक करतले तडीपार। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांची शिटकावणी। रवीक दियात गृह खाते विजयाची मागणी। म्हापसा कोर्ट जंक्शनार लागसार कार आनी दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात। 24 वर्साच्या तरणाट्याक आयलें मरण। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून केलो पंचनामो। टॅक्सी धोरणाचो नवो मसुदो 10 सप्टेंबराक करतले जाहीर। पर्यटकांची सुरक्षा आणि टॅक्सीकारांचे प्रश्न विचारांत घेवन सर्वसमावेशक आणि पारदर्शकतायेचेर आसतलो भर। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांची माहिती। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकरांक सोपूत घेवन 24 वरां जाली, तरी लेगीत कित्याक जायना खातें वांटप? गोंयकारांक पडला प्रश्न, पळयात खास रिपोर्ट। आणि भटक्या सुण्यांचे वाशिनीकरण आणि नसबंदी करून दियात सोडून। रॅबीज जाल्ल्या आणि आक्रमक सुण्यांक मात शेल्टर होमानूच दवरात, सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश। आता खबर विस्तारान। मडकय बिरेस्तारा राती कारीचेर अनवळख्यान फारपेट केली। सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना, मात गाडयेचे व्हड लुकसाण जालें। हे विशीं सौरभ लोटलीकार आनी पुलिशेर कागाळ दिल्या। म्हाड्डोळ पुलिशेन अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केला। हे घडणुकेचो फुडलो तपास पुलीस करतात। मडकय बिरेस्तारा राती अनवळख्यांनी कारीचेर फारपेट केली। कार चलोवप्यान गाडी रस्त्याच्या कुशीक पार्क करून तो कारींतल्यान भायर सरिल्लो। ते वेळार अनवळख्यांनी गाडयेचेर फारपेट केली। सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना, मात गाडयेचें लुकसाण जालें। हे विशीं संबंदीत गाडयेच्या धन्यान पुलिशेंत कागाळ केल्या। उपरांत पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। कर्नाळ मडकय हांगा बिरेस्तारा राती 7 कडेन एक कार पार्क केल्ली आनी ड्रायव्हर सकयल देंवल्लो तेन्ना अननोन पर्सनांनी हे कारीचेर गोळीबार केल्लो आसा। ड्रायव्हर सायडीचे जे ग्लास आसा तो ग्लास फुटोन गुळी दुसरे दाराक लागलेली आसा आनी तेजे नंतर म्हाड्डोळ पुलिसांक हेजी दखल घेतली आनी तेंच्यांनी स्पॉटार वचून पंचनामो केल्लो आसा। राती लेट पर्यंत सावथ गोवाचे SP टिकम सिंग वर्मा, DYSP शिवराम वांयगणकर तशेंच PI योगेश सावंत यांनी घटनास्थळी भेट दिवन पंचनामो केल्लो आसा। तशेंच सद्याक ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा। सद्याक मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे कारीचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो सकयल देंवल्ले कारणान वाचलेलो आसा। ताका कांयच इंजरी जाल्लेली ना। सो सध्या तरी म्हाड्डोळ पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास घेवपाक युद्ध पातळीचेर काम करीत आसा। म्हाड्डोळच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी। गोंयांत कायदो वेवस्था नियंत्रणात आसा। बारीक सारीक गुन्यांवकारांचेर कारवाय सुरू आसा। गँग वॉर आनी व्हडल्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वांटेकार आशिल्ल्यांचेर तडीपारीची कारवाय करतलो म्हणून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांनी शिटकावणी दिल्या। दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान कायदो आनी वेवस्थेच्या प्रश्नावेल्यान सरकाराचेर फोग काडलो। कोलवा मुंगूल गँग वॉराची घडणूक ताजी आसतनाच मडकय फारपेट जालो। हातून कोणाकूच दुखापत जावंक नासली, तरी लेगीत ही घडणूक गोंयच्या कायदो आनी वेवस्थेचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताक विचारिल्ल्या प्रस्नाक ताणें कितें जाप दिली ते आयकात। लॉ एंड ऑर्डर आमचे पुलीस मेंटेन करीत आसा। त्या खातीर पुलिसांक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा। जे बारीक सारीक इश्यू आसा तांकां सगळ्यांक धरून भितर उडयतात, तांकां सगळ्या जाणांक तडीपार करतात। गोंयांत कायदो आनी वेवस्था सामकी जिबाडल्या। पुलीस खात्यात राजकीय हस्तक्षेप वाडिल्ल्यान बऱ्या अधिकाऱ्यांक पोस्टिंग मेळना। सत्ताधारी पक्षाचो चमचो आसल्यारूच बरी पोस्टिंग मेळटा असो सणसणीत आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केलो। सध्या गोंयांत पुलीस लेगीत सुरक्षीत ना। पुलिसांक कशें सांबाळप हे गुन्यांवकार सामके जाणात। पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान हाचेर लक्ष दिवचें अशें विजयाचें म्हणणें। रवी नाईक गृहमंत्री आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली नियंत्रणात आशिल्ल्यो देखून ताका परतून गृहमंत्री करचो म्हणून विजयान मागला। लॉ एंड ऑर्डर तरी बसतूच ना, पुलीस एक मॅनेज करूं येता, एक रिजनान कळा आनी ताजे खातीर
आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स पुलीस डिपार्टमेंटान इतलें आसा की बरो पुलीस ऑफिसराक पोस्टिंग मेळचेंच ना. ताका जर इन्फ्लुएन्स ना, ताका जर वशिलो ना, ताका तो जर रुलींग पार्टीचो चमचो न्ही जाल्यार ताका बरें पोस्टिंग मेळूंक शकना. हाजे खातीर बरे पुलीस ऑफिसर चुकतात GRP आनी जे कोण लायबल आहा, जे कोण सरकारचे चमचे आहा जे आयकतात ते बरी पोजिशनाक घेवन बशिल्ले आहा ते मॅनेज जाता आनी गुंडांक आज गट्स आयिल्ले. मडकय जर शुटींग जावंक शकता तर तूं चिंत हें कितें तें पयर मुगलाय जालें, आतां मडकय जालें. सो बेसिकली क्रायम अंडरवर्ल्ड हॅज एंटर्ड इन गोवा विथ पॉलिटिकल प्रोटेक्शन. पुलिसांचेर अटॅक जाता आनी पुलिसांक मारिल्लो मनीस हांवें एसेंब्लीत दाखोवन दिला की एक मनशाक पुलिसेक मारलो कुडचड्यार जाल्यार मारून ताका पचलें ताची केस सुद्दां जालो. सो व्हेरी क्लियर पुलिसेक आपले वर्दीची मातसो रेस्पेद पसून हांव DG कडेन मागता कितें तरी दाखय की तूं मनीस म्हूण, तूं दादलो म्हणून. पुलीस हॅव टू शो द पोटन्सी ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट नाव. रवी नायक ते कॅबिनेटान आहा जेणे सायलेन्सरा खातीर प्रोटेक्टरा खातीर ताका सगळ्यांक भितर उडयले. हे रवी कांय जर जायना जाल्यार रवी नायकाक दिया. आतां हाडटात न्ही ओल्ड मनशांक बी ते हें अशें न्ही. रवी नायकाक जर दिलें जाल्यार ते जाग्यार पडूंक शकता. गोंयांत वाडत चलिल्ल्यो गुन्यांवकारी घडणुको आटपात हाडपा खातीर गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची म्हणून कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मागला. गोवा इज अ पिसफूल स्टेट आनी जेन्ना आमी पिसफूल स्टेट म्हणटा अशें गोंयांत केन्ना जावंक ना. असले जे कोण गन यूज करता तांकां मिनिमम 2 years पयले हितून जेलीन दवरपाची गरज आहा. अंडर JC ज्युडिशियल कस्टडी. आदी आमी केला कलंगुटान जेन्ना गनशॉट्स केले, जो कोण एक्यूज आसलो तेजो व्हिडिओ बसून आसलो तेका तुमकां तुमचे मिडियांतले जाणा कोणाचें हांव उलयतां पळय तेका थिंगासर 2 वर्सां भितर उरलो आनी तितून पुलीस ऑफिसर बसून सस्पेंड जालो. तुमकां खबर आहा. सो अशें जावंक जायना गोंयांत. एक स्ट्रॉंग मेसेज दिवपाची गरज आहा टू ऑल दोज पीपल हू आर कॅरींग इलिगल गन्स विथ देम that if they try to do anything like this, if they try to do anything like this, they will be jailed and whatever action needs to be done by the Home Department, by the Goa Police should be done. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. म्हापसा कोर्ट जंक्शना लागसार जाल्ले कार आनी दुचाकी अपघातात 26 वर्साच्या महेश पुजारी ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. TVS एंटॉक चलोवपी धुळेर म्हापसा वचपी कारीक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जालो अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. One guy is coming and he's trying to take the. So he wanted to overtake. Yeah, he's trying to overtake. He's touched here. He's touched my bike, and then opposite one girl is coming. Both the vehicles are. But hit each other. Yeah, hit each other. From front side. Yeah. Okay. Who's injured majorly over here? That guy behind. Yeah. Dio. The Antok person. Yeah. Okay. And the girl who was coming from the Mapsa side? That girl is. She is fine. She's fine. Yeah. Both were taken to the hospital? No, she is here only. She's here. Yeah. And the boy who fell down? The boy is went. He's going to ambulance. Take up to ambulance. वयर येताली आनी तो वयर वयतालो हांवूय सकयल वयतालें. तेणें तेचेर मारली गाडी. त्याची गाडी थंय ब्लास्ट जाली आनी तो वयर येयलो स्पीड जावन. ताका पळोवन हांवें ब्रेक मारले आनी हांव पडलें. ओके. सो तो त्याच्या गाडयेक लागून सकयल पडलो. त्याच्या गाडयेच्या फाटल्यान बिहायंड. 4 व्हिलरीच्या गाडयेक लागली त्याची गाडी. तेणें त्याच्या गाडयेच्या फाटल्यान मारले. ओके.
तेन्ना पडलो तो का तुमच्या गाडयेक लागलो? तो वयर वयतालो, त्याची गाडी थंय पडला. माझ्या गाडयेक लागून पडला जाल्यार सांगू नाका बेश्टे. त्याच्या गाडयेक थंय मार्क आसा, त्याच्या गाडयेक मारला. तो तेवटेंतल्यान येतालो, तेवटेंतल्यान येवन हेवटेन पावला, फूल स्पीड जावन वयर येयलो. ओके. आनी पडला. त्याच्या गाडयेक लागून मागीर तुमी पडली? त्याच्या गाडयेक लागूंकूच ना हांव. माझी गाडी अनडॅमेज आसा, तेका पळयला हांव ब्रेक मारला आनी पडला. सद्या म्हापसा कोर्टा कडेन थेट म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा, थंयसर जो रस्तो थेट कोर्टा कडल्यान दुसऱ्या सायडीन वयता त्या रस्त्याचेर हांव पाविल्लें आसा. आनी सद्या तेंच्या कारण म्हणजे सकाळी 6 वरांचेर हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक 4 व्हिलर जी आसा ती दुलेर सायडींतल्यान म्हापसा सायडीक वयताली. जी तामिळनाडू रजिस्टर आशिल्ले, तेतून ट्युरिस्ट आशिल्ले, सेल्फ तेंची स्वताची गाडी. ते वेकेशनाक येयल्ले अशें कळ्ळें तेन्ना. ते दुलेर सायडीच्यान म्हापसा सायडीक वयताले आनी तांच्या फाटल्यान एक एंटॉक जी बायक आसा ती स्पिडीन येताली आनी खंय तरी ही जी एंटॉक बायक आसा ती खंय तरी 4 व्हिलरीक ओवरटेक करताली. आनी फुडल्या वाटेंतल्यान एक एक्सेस स्कुटर येताली, ते चली बरी चलयताले. जेन्ना आमी जो 4 व्हिलरीचो ड्रायव्हर आसा तांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की जो एंटॉक गाडयेचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो स्पिडीन आशिल्लो आनी तेणी खंय तरी ताका ओवरटेक केली. ओवरटेक करता आसतना एंटॉक गाडी जी आसा ती ट्युरिस्टांच्या गाडयेक फाटल्या वाटेन लागली आनी ती स्कीड जावन खंय तरी पडली रस्त्याचेर. आनी जो ड्रायव्हर आशिल्लो, जो भुरगो आशिल्लो एंटॉक गाडी चलयतालो, तो खंय तरी सिरियसली इंजर्ड जालो. फुडल्या वाटेंतल्यान एक्सेस गाडी येताली आनी ती गाडी चली म्हणी चलयताले. ताका ती पयना फुडें तेणी आबूज जावन खंय तरी ब्रेक मारलो आनी ते स्कीड जावन रस्त्यार पडले अशें त्या चोरवान आमकां सांगिल्लें आसा. घटनास्थळी सद्या म्हापशेचे पुलीस पाविल्ले आसा. सद्या तांकां जेन्ना आमी विचारलें जाल्यार तेंच्या कडेन कांय उत्तर नाशिल्लें की हो एक्सिडंट आसा तो कसो जाल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पयलींचे टॅक्सी धोरण कुशीक दवरून सरकारान नवें टॅक्सी धोरण हाडपाचें उतर दिलां. पर्यटकांची सुरक्षा आनी टॅक्सीकारांचे प्रश्न विचारांत घेवन सर्वसमावेशक आनी पारदर्शक अशें धोरण तयार करतले. 10 सप्टेंबर मेरेन हें धोरण तयार करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ॲप बेस्ड टॅक्सींक जायत्या टॅक्सीकारांनी विरोध केल्लो. हे धोरण गोंयच्या टॅक्सीकारांच्या हिताक ना असो आरोप करीत टॅक्सीकारांनी वाहतूक खात्याचेर मोर्चा व्हरून हे धोरण फाटीं घेवचें म्हूण मागणी केल्ली. तशेंच ह्या एग्रिगेटर ॲपा आड गोंयभर मोहीमूय चलयल्ली. टॅक्सीकारांचो वाडटो विरोध लक्षात घेवन निमणे कडेन सरकारान हे धोरण फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतला. पूण ताच्या जाग्यार नवीन धोरण हाडपाचें सरकारान जाहीर केलां. पर्यटकांची सुरक्षा आनी टॅक्सीकारांचे प्रश्न विचारांत घेवन सर्व समावेशक आनी पारदर्शक अशें टॅक्सी धोरण तयार करता म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. हे संदर्भात शुक्रारा मंत्रालयात टॅक्सी कार येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा आनी हेर अधिकाऱ्यांची बसका जाली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. पर्यटकांकडे सगळ्यांना मिटिंग झाली. परत मिनिस्टर आमचे LOP आणि बाकीचे आमदार सगळे जण असले. त्यांचे क्लिअर कट त्यांचे सगळे इश्यूज बारीक बारीक इश्यूज त्यांचे सगळे ऐकून घेतले. रेल्वे स्टँडा वयल्यान ते हॉटेल स्टँडाच्या पर्यंत. बट गव्हर्मेंट इज कमिंग विथ अ स्टेट पॉलिसी. कारण हो इश्यू जो हा पयली इट इज नॉट ओनली ऑफ द रेट रॅशनलायझेशन, इट इज अ ट्रान्सपरन्सी, सेक्युरिटी आणि रेट रॅशनलायझेशन. ओके, येयल्ल्या टुरिस्टाक हांगासर सेफूय दिसपाक जाय आनी सेक्युरिटी दिसपाक जाय. हे जर करतले आसत जाल्यार आमकां एक होल एज अ टॅक्सी पॉलिसी म्हणून हे विशय रिजॉल्व करचे पडटले. तांची सगळ्यांची सजेशन सांगल्या आणि म्हाका दिसता तांकां सांगलां आमी 10 सप्टेंबर पर्यंत तांकां एक ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसी दिता म्हणून. त्या ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसीन सगळे इश्यू इन्क्लूड जातले. पारंपारीक टॅक्सी ओनर म्हणजे जो फोंड्या टॅक्सी चलयता आणि सांखळे टॅक्सी चलयता तो पासून पोस्टल टॅक्सी चलय पर्यंत रेल्वे स्टेशनाचेर ह्या सगळ्या खातीर आनी येवपी टुरिस्ट हो कसो हांगासर तेज्या भितर ट्रान्सपरन्सी येतली आनी ताका सेफ्टी आनी सेक्युअर कशें फील जातले हाजो सगळ्यांचो विशय लक्षात घेवन पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय चालू उरपाक जाय. हाज्या खातीर गव्हर्मेंट इज कमिंग अप विथ अ पॉलिसी. पळय कशें सांगता ही पॉलिसी न्ही, हे काढलेले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन. तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एकदा स्टेट पॉलिसी काढली ताका स्टेट पॉलिसी जी ती सुपरसीड करतली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
आयज फाल्यां करीत निमणे मंत्रिमंडळ विस्तार जाला। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर हांणी मंत्री म्हणून सोपूत घेवन 24 वरां जालीं, तरी लेगीत तांकां खंयची खाती मेळटली हें अजून निश्चित जावंक ना। आतां मंत्रीपदाचो सोपूत घेवनय दिगंबर आनी तवडकर हांकां खातें वांटप कित्याक जालें ना असो प्रश्न सर्वसामान्य गोंयकारांक फुडूं येता। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दिल्ली गेल्ले आनी उपरांत मंत्रिमंडळ विस्ताराची सुत्रां हाडली। मात दिगंबर कामतीक आनी रमेश तवडकराक खंयचें खातें दिवप हें अजून निश्चित जाल्लें ना। पळयात पुराय बातमी। मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतिल्ल्या दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम तशेंच कला आनी संस्कृती खातें जाय। दुसरे वटेन गोविंदाच्या वाट्याक येवंक नाशिल्ले आदिवासी कल्याण खातें जाय अशें रमेश तवडकराची इत्सा आसा। तशेंच खेळा खातें आपल्या पदरात पाडून घेवपा खातीर तवडकार इत्सूक आसा। आता मंत्री जावनूय तांकां खातें वांटप कित्याक जालें ना हे विशीं गोमंतक दिसाळ्याचे मुख्य प्रतिनिधी अवीत बगळी कितें सांगतात ते आयकात। गेले वर्सभर जो फुडें फुडें वयतालो तो मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा मंत्रिमंडळ बदल जो आसा तो जालो, पूण अद्याप खाती वांटप जाल्लें ना। खाती वांटप जाल्लें ना हाचें कारण कितें असो सगळ्यांक प्रश्न पडूं येता। सगळ्यात महत्वाचें म्हटल्यार आतां मंत्रिमंडळाचो जो बदल जाला तो आतांच जातलो हे कोणाकूच खबर नाशिल्लें। मुख्यमंत्री दिल्ली गेले आणि थंयच्यान ते सगळी सुत्रां हल्ली आणि मंत्रिमंडळाचे बदल करपाचे सगळे थारले। तेका लागून मंत्रिमंडळाचो जरी बदल जालो तरी तांकां खंयची खाती दिवप हाच्या विशीं दिल्ली कडेन जी चर्चा जावपाक जाय मुख्यमंत्र्यांची ती घडये जावना। तेका लागून मंत्रिमंडळाच्या नव्या मंत्र्यांक दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर हांकां मुख्यमंत्र्यान अजून खाती दिवंक ना। आता तांकां खंयची खाती मेळटली हाचे विशीं गेले 7-8 दीस चर्चा सुरू आसली, पण तीच खाती तांकां दितले काय ना हाचे विशीं कोणूच सांगूंक शकना। कित्या खातीर हो जो रिशफलिंग जे जाल्ले आसा मंत्रिमंडळाचे ते म्हज्या म्हायतीनुसार एक व्हडलें रिशफलिंग चवथी उपरांत मुख्यमंत्र्यांक करपाचें आशिल्लें। हे दोनूच न्ही तर आणखी कांय मंत्री बदलून नवे मंत्री तांकां मंत्रिमंडळान घेवपाचे आसले। 2027 सालाची जी विधानसभा वेंचणूक आसा ती दोळ्या मुखार दवरून भाजप पक्ष संघटने कडल्यान कांय सुचोवण्यो दिल्लीक गेल्ले स्थानीक पातळी वयल्यान की हे मंत्री परफॉर्म करिनात, हे मंत्री पक्षाच्या कामान येयनात, हे मंत्री पक्षाक मदत करतात, हे आमदार पक्षाक मदत करतात। तेका लागून ह्या लोकांक जरी मंत्री केले तांचो परफॉर्मन्स मंत्रिमंडळान कितें आसतलो हो दुसरो विशय, पूण आमकां ते इलेक्शनाक मदत करूं शकता मंत्री म्हणून। तेका लागून तांकां मंत्रिमंडळान घेया असो एक भाजप पक्ष संघटनेचो जो सांगो आसलो तो दिल्लीन पाविल्लो। तेका लागून एक मोठो मंत्रिमंडळाचो बदल हो चवथी उपरांत जावपाचो आसलो, पण कांय जाणांक मंत्री जावपाची गाय आशिल्ली। तेका लागून मुख्यमंत्र्याचे दिल्लींतल्यान एक प्रेशर म्हणून येता किंवा एक तांकां एक सांगणें आसूं शकता पक्ष श्रेश्ठींचे की चवथी पयलीं हो मंत्रिमंडळाचो बदल तुमी करून घेयात। गोविंद गावडे हांकां 18 जुनाक काडल्या उपरांत एक जागा खाली आशिल्ली आनी आलेक्स सिकेरा जे तुमकां खबर आसा कांय म्हयने दिल्लींतले एम्सान उपचार घेवन मागीर गोंयांत येयले, तांच्यांनी राजिनामो दिलो। तेका लागून 2 जागा खाली जाली आनी काल रमेश तवडकर आणि दिगंबर कामत हांकां शपथ दिली आणि ते आतां मंत्री जाल्यात, पूण तांकां अजून खाती दिवंक नात। खातें वांटपा विशीं मुख्यमंत्र्याक खंय वेळ जाय। आदल्या मंत्र्यांची खाती रिती आशिल्ल्यान नव्या मंत्र्यांक तांची खाती मेळप सहज शक्य आशिल्लें, तरीकूय खातें वांटपाक कळाव कित्याक हें कळपाक मार्ग ना। हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात। तुम्ही म्हाका विचारले जाल्यार हांव म्हणन की मुख्यमंत्र्यांनी दिगंबर कामतीक खंयचे तरी वजनदार खातें दिवचें पडटलें। आतां वजनदार खातें खंयचें? दिगंबर कामतीक जाय PWD। दिगंबर कामतीचे मडगांवचे जे लागींचे समर्थक आसात तांचे कडेन जी दिगंबराची चर्चा जाता ती आमच्या कानार पडटा आनी त्या प्रमाण दिगंबर कामत PWD मागता, PWD आपल्याक मेळची अशी अपेक्षा बाळगिता। आतां PWDचे 2 कुडके गेल्यात। प्रमोद सावंत हांणी टॅक्टफुली न्ही तातूंतलें उदका खातें जें आहा तें कुशीक काडलां, कारण उदका खातें सद्या खूब इम्पॉर्टंट। गोंयांत इतली कन्स्ट्रक्शन जातात, बिल्डर्सां कडल्यान मागणी येता, तसो उदकाची खातें खूब म्हत्वाचें जालां। पूण उरिल्लें खातें जें आहा तें दिगंबर कामतीक मेळटलें काय कितें हो प्रश्न आसा, कारण उरिल्लें खातें आतां स्वता मुख्यमंत्री आपल्या कडेन दवरून आसा, ताजें कंट्रोल आपल्याचेर येवचो, आपल्या कडेन येवचो। चड म्हत्वाची खातीं मुख्यमंत्र्या कडेन येवची अशे तरेची स्वाभावीक अशी असो कल मुख्यमंत्र्यांचो दिसता। आतां तशें जालें जाल्यार मागीर दिगंबर कामतीक खंयची खातीं मेळटलीं अशे तरेची BJP सुत्रां आमकां सांगतात। त्या प्रमाण आलेक्स सिकेरा कडेन जी खातीं आशिल्ली तांचे कडेन 2 म्हत्वाची खातीं म्हणजे एक पर्यावरण आनी दुसरें आशिल्लें कायदो। तो ही जी खातीं आहा ती काडून तो
दिगंबरा कडेन दिवन अळंग हात फाफुडटलो काय कितें मुख्यमंत्री अशे तरेची चर्चा आसा. स्वता रमेश तवडकर हांचे बद्दल तर स्पश्ट आसा. रमेश तवडकर मातसो एग्रेसीव आसा आनी BJPन तो आशिल्ल्यान एग्रेसीव जालो. सभापती पद आशिल्लें ताका लागून ताजो मातसो स्टेटस आनीक वाडला आनी ताणें तर सरळ सांगलां की आदिवासी आपूण आशिल्ल्यान आदिवासी कल्याण खातें जें लक्षांत घेयात इतलीं वर्सां 3 वर्सां मंत्री आसुनूय गोविंद गावडेक प्रमोद सावंतांनी आदिवासी कल्याण खातें दिवून आशिल्लें आनी ताजे फाटल्यान अशें म्हणटात की रमेश तवडकराचोच प्रेशर आशिल्लो. रमेश तवडकरान नाखुशीन म्हणटा तशें सभापती पद स्विकारिल्लें पूण जेन्ना तें स्विकारलें तेन्ना ताजो आनी गोविंद गावडेचो संघर्श सामको जगजाहीर आहा. ताका लागून ताणें CMचेर प्रेशर हाडून आपल्याक मेळना तें खातें तें गोविंद गावडेकय दिवचें न्ही अशे तरेचो एक पवित्र घेतिल्लो. ताका लागून तें खातें स्वता प्रमोद सावंत हाचे कडेन आशिल्लें. सो तें खातें आपल्याक मेळपाकूच जाय अशे तरेचो हट्ट रमेश तवडकरान घेतला आनी तो कदाचित तें खातें तांकां मेळटलें. त्या भायर गोविंद गावडे कडेन जी बाकीची खातीं आशिल्लीं तातूंत भितर म्हत्वाचें स्पोर्ट्स क्रिडा खातें वा खेळा खातें हेंय बी रमेश तवडकराक मेळटलें. पूण कळाव कित्याक ताजे खातीर लागपा जाय हें म्हाका कळना. कारण निमाणें मंत्रिमंडळान भितर दिगंबराक घेवचो ही सूचना पक्षश्रेश्ठींनी केल्ली आसा हें आमी जाणात. आनी दिगंबर कामतीक मंत्रिमंडळान घेवपा संदर्भात BJPन तशें व्हडलो उमेद BJPक आसा अशेंय न्ही. BJPतल्या चडश्या तांचे पळय जे कितें मेन अशे वांगडी आसात ते धरून मंत्रिमंडळांतलो जे काय एक म्हत्वाचो घटक हांकांय बी दिगंबर कामतीक मंत्रिमंडळान घेवचें अशें दिसनाशिल्लें. पूण पक्षश्रेश्ठी ठाम रावले दिगंबर कामतीक घेयात. आनी दिगंबर कामती बी एक म्हत्वाचो घटक जो काँग्रेसींतल्यान BJPन आयिल्लो ताका लागून लक्षांत दवरात काँग्रेस सामकी दुबळी जाली. सो तो फॅक्टर पक्षश्रेश्ठीन लक्षांत घेतला आनी दिगंबर कामत हे दिल्लीक सतत वचून दिल्लीक ताणें आपलो बरे कॉन्टॅक्ट वापरून BJPचेर हायकमांडाचेरय प्रेशर घाललें हेंय सगळें जाणात. ह्या सर्तीन भितर कोण कोण आशिल्ले लक्षांत घेयात. मायकल लोबो ताजी बायल मायकल लोबो खूब स्ट्रॉंग ताका दिन जाल्यार ताजे बायलेक तरी मेळपा अशें तरेचें वातावरण आशिल्लें. संकल्प आमोणकार हो तर सामको आनी एक म्हत्वाचो घटक. संकल्प आमोणकार एक तरूण युवा नेता काँग्रेसींतल्यान आयिल्लो ताजोय प्रेशर आशिल्लो. सो ह्या सगळ्या लोकांक पेल्यान दवरून दिगंबराक दिलां. सो दिगंबराची स्वाभावीक एक कल आसा की आपल्याक सामकें म्हत्वाचें खातें मेळटलें आनी तें म्हत्वाचें खातें आयचे घडीक तर दिसता PWD आनी मुख्यमंत्र्या कडेन तें एक मातशें आलायतें अशें खातें आशिल्ल्यान तें दिगंबर कामतीक मेळटलें काय कितें ताजे खातीर पक्षश्रेश्ठी आपली उतर घालतले काय कितें हे सगळे सामके इंट्रस्टींग क्वेश्चन्स आसात आनी ताजे आज फाल्यां आमकां जाप मेळपाची आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भटक्या सुण्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान शुक्रारा म्हत्वाचो निवाडो दिला. ह्या आदी 19 ऑगस्टाक दिल्लो आदेश फाटी घेत सर्वोच्च न्यायालयान भटक्या सुण्यांचे वाशिनीकरण आणि त्यांची नसबंदी करून तांकां सोडून दियात म्हणून सांगला. पूण रेबीज जाल्ल्या आणि आक्रमक सुण्यांक मात शेल्टर होमानूच दवरपाचो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. तशेंच भौशीक सुवातेर सुण्यांक खावपाक घालपाचेर पुरायेन बंदी घाल्या. आता हो आदेश सगळ्या राज्यांक लागू जाता की ना तें मात पळोवचें पडटलें. भटक्या सुण्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान शुक्रारा म्हत्वाचो निवाडो दिलो. भटक्या सुण्यांची नसबंदी करून तांकां सोडून दिवपाचो आदेश न्यायालयान दिला. पूण म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार रेबीज जाल्ल्या आनी आक्रमक सुण्यांक मात सोडपाक मेळचे नात. तांकां शेल्टर होमानूच दवरात म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान सांगला. सर्वोच्च न्यायालयान तसो स्पश्ट निर्देश दिला. 14 ऑगस्टाक न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता, VN अंजारिया हांच्या विशेष खंडपीठान सगळ्यांचे युक्तिवाद आयकून निवाडो राखून दवरिल्लो. भटक्या सुण्यांकडल्यान लोकांचेर जावपी हल्ले आनी रेबीजाची प्रकरणां वाडपाक लागिल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ली NCRांतल्या सगळ्या भटक्या सुण्यांक शेल्टर होमांत दवरात म्हणून सांगिल्लें. आता हो आदेश सगळ्या राज्यांक लागू जाता की ना तें मात पळोवचें पडटलें. तशेंच जालें जाल्यार गोंयाकूय हो आदेश लागू जातलो आनी गोंय सरकाराक तशी पावलां उबारची पडटलीं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातले म्हत्वाचे मुद्दे. महानगरपालिकेक आदेशाचे कलम 12, 12(1) आनी 12(2) पाळो दिवचो पडटलो. ह्या आदेशा प्रमाण सुण्यांक धरून तांचे वाशिनीकरण तशेंच नसबंदी करून सोडून दिवचे पडटले. पूण रेबीज जाल्ल्या आनी आक्रमक सुण्यांक मात सोडपाक मेळचे ना. भौशीक सुवातेर सुण्यांक खाण घालपाक पुरायेन बंदी. तांचे खातीर स्वतंत्र फिडींग झोन तयार करचे पडटले. चुकीच्या खाणाक लागून खूब वायट प्रसंग घडल्यात. एखाद्या व्यक्तीक वा संस्थेक ह्या सेवांत आडखळ हाडपाक मेळची ना. सुण्यांचेर मोग करपी लोक आनी स्वयंसेवी संस्थांक न्यायालयात 25,000 ते 2 लाख रुपया भरचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
स्वप्न पळयात आणि ती सत्यात हाडपा खातीर मेहनत घेयात. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरान काणकोणच्या विद्यार्थ्यांक आवाहन केले. 4 रस्तो काणकोणच्या सेंट्रो प्रमोदर द इत्सुरसांव संस्थेच्या श्री मल्लिकार्जुन विद्यालयाच्या सभाघराचे उक्तावण सचिन तेंडुलकरांच्या हस्तुकी जाले. क्रिकेट ही म्हजी आवड आशिल्ली. क्रिकेटी खातीर आपणे सगळे पणाक लायले. ताका लागून आयचे तरणाटे पिळगेन आपले ध्येय निश्चित करून ते दिकेन पावलां मारची अशें आवाहन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर हांणी काणकोणच्या विद्यार्थ्यांक केलें. जिणेंत शॉर्टकट अशें कांयच ना. खर मेहनत घेतले बगर तुमच्या पदरात कितेंच पडचें ना अशें सचिन तेंडुलकराचें म्हणणें. खंयचेय क्षेत्र निवडात आनी तातूंत तज्ञ जायात अशें तेंडुलकर सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. There are no shortcuts in life. कुठेतरी आयडियल केलं आजच्या जनरेशनला एव्हरीथिंग दे वांट राईट नाव. They advise on nothing here. You can either have it right or you can have it now. So you need to be patient in life because there is no such thing as right now. You have to get it right, and for that you need to spend X number of hours working every day. My father gave me a clear message that I was blessed with people. Every day, every child here is blessed with some ability. You need to worship that with both your hands and treasure it. The moment you start taking things for granted, that is the beginning of your downfall. So at whatever level you reach, continue to be a student of that profession. I call it passion. It was my passion. Never a profession. It was my life and it continues to be my life. So whatever you want to be in life, give it 100% now. Because then there is no time to enjoy life with your friends, with your family members, everyone. But given that point, you should be totally focused and confident what you want to achieve in life. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत. कर्नाटकातल्या काँग्रेस नेत्यांकडेन संबंधित गोंयांतल्या कसिनो कंपन्यांच्या आस्थापनाचेर ईडीन धाड घाली. पणजेत पाट्टो, कानोळे, मांडवीतली एक कसिनो बोटी सयत 4 जाग्यांचेर ईडीन धाड घाली. अंदर बाहेर चलतात त्या सगळ्या आस्थापनांचेर ईडीन पाळत दवरल्या. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.